प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 7 अध्याय पहिले तावन 5 वाक्य. हाचे उपरांत जेजू गालिलियांत भोवंक लागलो. जुदेव ताका जेवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेणें तेणें भोवंक ताका मोन नातले. जुदेवांनी सोलोवची थंबाची परब लागीं पावली देखून ताच्या भावांनी ताका सांगलें, तूं हांगासो भायर सरन जुदेयाक वच. हे वरवीं तूं करताय तीं कामां तुजे सिसी पळोवंक. आपूण नांव हार्दीक जायचें म्हूण सोदता तो मनीस आपलीं कामां गुप्ती लिप्तीं करिना. असलीं कामां तूं करताय जाल्यार सगळ्या संवसारांत तुका पळय सारकें कर. ताचे भोव सयत ताका सत मानिनातले. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा अनभवार्थ वा अविश्वासपण. इंग्लिशांत आमी म्हणटा अनबिलीफ. अनबिलीफ फातयणींच ना ह्या विशयान. परते दीस आमी नियाळ करता आसतना फातयणी आशिल्ली तरी पूण थोड्यांक गेल्ली उणें, थोड्यांक गेल्ली चड, थोड्यांक गेल्ली पूर्ण, थोड्यांक गेल्ली संपूर्ण. आज आमी करचो विशय फातयणींच ना. आमी कांय ह्या वर्गाक पडटा गे म्हणलें एक घडीचें चिंताप नियाळ आमी आतां करचो गरजेचें. मोगाचें न्हू, आयच्या संवसारांत अविश्वासपण अनभवार्थपण सोडून येता विविध कारणां खातीर. जावं पुरो कोणाक भावार्थ ना तांचो इल्लो थाळो ओडलो ते घट्ट सांगतात आनी भावार्थ आमी फुसफुसता. खंयी मुल्यांत रावन एका मुल्याक वचून इगर्जेन मागता, एकाडे खंयीशे आसा ते इल्ले गठ्ठान उलयतात आनी त्या देखून तेंचेल्लें चड आनी चड व्हळ जावन वता. अनेक कुशीन आमी पळयलें जाल्यार शैक्षणीक क्षेत्रांत विज्ञान इतलें मुखार गेलां की देव खंयसर आसा म्हणलें सवाल विचारतात. सांस्कृतीक कार्यांनी सामाजीक त्या माध्यमांनी वा कुर्तींनी जावंक पुरो या सरकार जावंक पुरो पुरा आतां कशें म्हळ्यार जात्यतीतवाद म्हणजे एक तराचें हांव खंयच्यान इंटरफियरन्स ना म्हूण एका कुशीन जाल्यार अनेक कुशीन देवच ना म्हणलें चिंताप. देवच ना म्हणलें चिंताप. कुर्तींत आमी प्रमाण खाण घेतना म्हणटा देव रचनाले सत्य हेळतेने म्हणून. ताजे उपरांत वाद करतना आमी कानून मात्र वाद करीचे. कानून कोणें केल्लें? सरकारान केल्लें कानून मात्र. ना 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 त्या असलें पळयत पुस्तक कशें सांगता म्हळ्यार ताका मान्यता ना. कानून कालें सांगता ह्या गोंयचें नागरिकाचें सिलेक्ट जाल्लो सरकार कितें सांगता तें कानून ताज्या प्रमाणे आमी वाद करयात. ह्या आमची सामाजीक आमी जालताना माध्यमांनी पळयता आमी सगळ्या न्यूजपेपरांत आसचें संवसारीक खबर मात्र तशें जालें अशें जालें बरोवन खंयसर गी आध्यात्मीक खबरेक भार इल्लोसो जागो. आनी त्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या समाजांत हर एक कडेन जावंक पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावंक पुरो आमच्या इतर जिवितांत भावार्थ नातिल्लें जिवन आमी पळयता. आनी 2000 वर्सां पयलेंत थंयसर आमी कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 वाक्य म्हणटा सुवार्थेचो उजवाड ताणें पळयन अशें म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मत्यो कुड्ड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेच सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगड जाल्ली पळोवंक ते सकनात. मुस्तपुटी आमच्यो मती ह्या संवसारान कुड्ड्यो केल्यात. मोगाच्यान हांव आनी तूं भावार्थी म्हणटा तरी पूण म्हजी आनी तुजी मत हे संवसारीक चिंतपान संपूर्ण तरेन कुड्डी जाल्या. जेजू 10 नाण्याचे वेपार सांगता आसतना म्हणटा एका स्त्रिये कडेन 10 नाणीं आशिल्लीं आनी 10 नाणयांत 1 नाणें भायर पडटा. सगळ्यांनी खंय गेल्यार मेळना. कित्याक मेळना? अकरेक ती झडटा आनी पळयता. आमी आदले फावटी नियाळ केलो झडटा आनी पळयता. कित्याक तो झडटा? पयलींच्या पुरो घरां गेलीं म्हळ्यार आतांचे बरीं मार्बुलांनी नातल्लें मातयेचीं घरां, मातयेची सारोण आनी ते नाणें मातये ओट्टूच एक जावन गेलां. मातये ओट्टूच एक जावन गेलां आनी त्या खातीर कितें जाता तें नाणें दिसना. भांगराचें नाणें तरी पूण तें दिसना. कित्याक? संवसार ह्या माती म्हणल्या संवसारांत
ते नाणे बुडोवन गेला आणि सगळे ते मातयेन बुडला ते भांगाराचें दिसना आणि त्या खातीर ती बिरमोद झाडता उजवाड घालता झाडता आणि कश्टांनी तिका ते नाणें मेळटा कश्टांनी तिका नाणें मेळटा म्हजी आनी तुजे जिविती ह्या संवसाराच्या नियमा वरवीं संवसाराच्या रिती रिवाजी वरवीं खंयसरगी संवसारीक चिंतपांत म्हजें आनी तुजें जिवन पडलां मोगाचें आनी त्या खातीर सामदेवाच्या 24:10 बारे वाक्यांत जेजू म्हणटा त्या वेळार साबार जाण असो भावार्थ दंडळतलो एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेषितले त्यावेळ सबार फुडकिरे प्रवादी उरतले आनी जायत्यांक ठकयतले आनी खोटेपण सगळ्यांनी सडत वेता एकामेकाचो मोग शेळयतलो आमकां आतां भोगता मोगाचें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोग शेळयला मस्त शेळयला जेजून ह्या संवसाराक रस्त आसतना सांगलें तुमी वस्तू उपयोग करा आनी एकामेकाचो मनशां उलो दिलो एकामेकाचो मोग करा पूण आज आमच्या समाजांत आमी वस्तूचो मोग करता आनी एकामेकाक उपयोग करता जेजून सांगलीं उतरां आजुनूय आमच्या जिवितांत जारी जावनूच आसात मोगाचें आमी खंयसरगी आमचो भावार्थ धंडळला मोग ना जाला आनी दीस वेता वेता उणें जावनूच वेता लोकांक वांजेलाच्या उतरांचेर भरवसो ना बक्षीचे म्हळ्यार कित्या बक्षीचे हाड्या चिक्के आमी डावन करून उलयल्यार आनकेन कितें साजे माथ्यार सडटा तो म्हणून आमचें चिंताप तें आमी क्रूरपणान ना जाल्यार आमी सादेपळे जाल्यार आमच्या आंगार्थ पडटात ते म्हणल्यार आमचें चिंताप हर एक वाटेन संवसारीक चिंताप आमी इतलें आदू रेवड घालांगी वांजेलाचे नियम आमकां ते भोगोंकूच भोगनात ती निजायकी जिविताचें सत म्हणून आनी त्या देखून आमी पळयता दुसऱ्या तिमोथेकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 4 वाक्य म्हणटा सताक आपले कान बेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले सताक कान आमी बेरे करना सो दीस पडटा जिवितांत आनी उरल्या सर संगतींक तो कितें सांगता हें कितें सांगता तातूंत कितें बरयलां हातूंत कितें बरयलां ह्या पुरो विशयान मोगाचें हांव आनी तूं कान फुलोवन आयकता आनी त्या प्रमाणे जिवंक पळयता हाचे वरवीं भावार्थ आमचें तें उणें जावनूच वता मुस्तमुटी आमकां बगता दुबाव करीत जाल्यार तो भावार्थ ना म्हणून न्ही मस्त कितल्या जाणांक मुस्तमुटी आमकां बगता ताका बारीक दुबाव सायबा ताका भावार्थच ना म्हणून हें खंयसर आमचें सूख चिंताप दुबाव केल्ल्या कोडले भावार्थच ना म्हणलें चिंताप तें सूख आमी चिंतचें म्हाका इल्लो दुबाव चड सायबा म्हणून न्ही दुबाव न्ही तुका भावार्थच ना ह्या भावार्थ आसा आनी भावार्था वरवीं तुका दुबाव आसा दोन संगती त्यो विंगड विंगड ह्या विशयांत एक ल्हानसो एक मोठो नियाळ आमी करचें जाल्यार ह्या भावार्थ आनी दुबाव मदें जायतितलो व्यत्यास आसा जर तर आमी सवालां करता थंयसर भावार्थ आसा म्हणलें खंडीत भावार्थ आसना जाल्यार सवालां करूंक कसो साध्य ना द्वितीय नियम पुस्तकांत 29 वाक्य म्हणटा जें कितें गुपीत आसा तें सर्वेस्पर आमच्या देवा कडेन आसा जें कितें उगडापें केलां तें आमी ह्या कैद्याचें सर उतरां फाळचे खातीर आमचे आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचें जालां फळें थोड्यो संगती देवान कळीतच करूं नात आजुनूय कळीत करूं नात कळीतच नात त्यो गुटाच्यो संगती थोड्यो संगती देवान विविध प्रवाद्या मुखांतर कळीत केला वांजेल म्हळ्यार विविध प्रवाद्यांचें ताजे उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या जिणेची एक भाग पयलें फस्ट आमी पळयता थंयसर देवाचे सोडवण खंयसर कळीत नासली खाली उपदेश ते मात्र आसलें सोडवणे विशय आयलें मागीर मागीर विविध रितींनी विविध प्रवादिनी विविध संगत्यो सांगल्यो सोडवणे विशयांत आमी चीत दिवन आयकूंक सुरू केलें विशेष विविध एक हंत सोडूनच गेलो आमच्या जिवितांत हर एक आसलें जाल्यार ताका आमच्या दोळ्यांक कितें दिसता ताचे प्रमाणे वेते आसलें हांव थोड्यो संगती सांगल्या थोड्यो संगती सांगूं ना त्या खातीर भावार्थ आसतना आमकां दुबाव आसा भावार्थ आसना जाल्यार दुबावाचें सवाल ना भावार्थ आसा त्या देखून दुबाव आसा त्या देखून सांब पावल म्हणटा म्हाका इल्लें मात कळीत आसा म्हणून सांब पावल म्हणटा पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 13 अध्यायान 12 वाक्य आतां हांव थोडें थोडें मात हांव जाणा पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखता म्हाका आनी तुका गुप्त आसचें थोडें थोडें मात सांब पावलाक इतल्या पवित्र आत्म्यान बरोवन
आपटन लोक गुण जातलो, इतलें बरें प्रवचन करतलो, थाका समेत तो म्हणटा म्हाका इलें इलें कळीत आसा म्हणून. आमी कशें सांगूंक जाता आमकां पुरा गुत्त आसा म्हणून? आमकां गुत्तू ना मोगाचें न्हू, आमकां इलें इलें कळीत आसा. आनी त्या देखून आमी खंडीत जावनी आमचो दुबाव आमी विचारता, आमच्या जिवितांत कित्याक अशें जालें, वय अशें कितें जावन आसा, हें सर्व आमकां भावार्थ्यांक सवालांती वाजबी आनी दुबाव वाजबी. पूण जें कितें आमी पातयता त्या दाळा मात्र आमकां दुबाव आसूंक शिवाय भावार्थ नातल्यार दुबाव वचूना. दुबाव म्हळ्यार जें कितें आमी पात येवन आसा ताजेच विशयान आमी दुबावता. फॉर उदाहरणाक क्रिस्तांवांक भावार्थ आसा त्या खातीर तो दुबावता. इतले पुरो म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात, तर देव आसा की ना गी? देव आसा म्हण ताका गुत्त आसा, देवाच्या विशयान तो जाणा, त्या खातीर कश्ट येता आसतना ताका दुबाव. हां, देव आसा की ना गे? देव आसल्यार म्हाका अशें कित्याक जाता? पूण नास्तिकाक तो देवूच ना म्हणटा, ताका दुबाव म्हळ्यार कितें? नास्तिकाकय दुबाव आसा न्ही गे. नास्तिकाक दुबाव म्हळ्यार हांव ना इतलें म्हणटा जाल्यार अशें पुरा जाता, घडटा. कांय पुणी देव आसा गी, कांय पुणी देव आसा गी. तो दुबाव नास्तिकाकी दुबाव आसा. आनी तो कितें दुबाव? इतलें पुरा घडटा जाल्यार कांय देवी आसूंक पुरो कोण ना. आनी आमकां भावार्थी मनशांक कितें दुबाव? आमी देव आसा म्हणटा, तर देव आसल्यार अशें कित्याक जाता? आनी तो जावन आसा व्यत्यास. दुबाव आनी अविश्वासपण टोटली तें वेगळेंच मोगाचें न्हू. आमी पातयेवच्या संगती विशयांत सवाल करचें दुबाव. तर अनभवर्ती म्हळ्यार पातयेवचें सुद्दां. तो नास्तीक तो पातयेवंक कसो पातयना? देव आसा म्हणून तो पातयेवंक कसो पातयना? अविश्वासी एक अनुभवर्त्याची मनोभावाची स्थिती. अविश्वासपण एक अनुभवर्त्याची मनोस्थिती म्हणून सांगयत. पूण दुबाव भावार्थांची सवालां अशें कित्याक म्हजें तें घडटा म्हणल्या विशयांत सवालां. पयल्या तिमोथेक बरयल्या पयल्या अध्यायांत 13 वाक्यान पळयता, सांबोल म्हणटा तो साऊल आसलो, पाऊल जावन परिवर्तन जावच्या पयलें म्हणटा तो, आदीं हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दोन अपमान केल्लो. भावार्थ विणे आसून ज्ञानार्पणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळ दाखयली. पळया, तें भावार्थ ना जावचें. अनभावार्थ म्हळ्यार तशें. ताका भावार्थ नासलो सावलाक. कोण म्हणे पातयता जाल्यार ताका जिवेशी मारतालो, धग दितालो, कश्ट दितालो. कित्याक? संपूर्ण काळोख भावार्थ ताजे थंय ना. पूण ताजे उपरांत जे दाळा ताका भावार्थ आयलो, सर्वेस्पर देव कितें म्हूण जाणा जालो, त्या दाळ तो म्हणटा म्हाका थोडें कळीत आसा, पूण संपूर्ण मागीर म्हाका कळीत जातलें. संपूर्ण केदाळा कळीत जाता, मागीर म्हाका कळीत जाता. आनी त्या देखून हांवें थंय उडास दवरची. दुबाव आसल्या कुडले भावार्थ ना म्हणून न्ही, खंयी आमकां भावार्थच ना मस्त बोटी. ताका एक कशें हांवें बरें उदाहरण कितें दियेत. जोब आसलो न्ही गे, आमकां सगळ्यांक गुर्त आसा. जोब आसली, जोबाक पत्नी आसली, दोगांय सुखान आशिल्लीं, जाय पुरतें खाण जेवण आशिल्लें, जाय पुरती दादोसकाय आर्थीक समृद्धी आशिल्ली, दोगांय बरें कर मागतालीं. जोबाक कश्ट आयले. जोब विश्वासी देखून जोब देवाक सवालां घालता. हांवें इतली बरी जिणी जियेलो तरी पूण म्हाका कित्याक कश्ट म्हणलें सवालां जोब घालता. जोब सांगता अन्याय अनैत करतले कित्याक इतली अभिवृद्धी जाता, तांकां कांय जायना. हांवें इतले नितीन वचून म्हाका कित्याक अशें जालें? तो दुबावता. जोबाची बायल कितें करता? जोबाची बायल म्हणटा थक देवाक शिराप घाल मोर म्हणटा. कोण? जोबाची बायल. हें जावन आसा व्यत्यास न्ही. जाय की तिका भावार्थ नातलो. ती सगळी तिका बरें मेळटा, त्या देखून गोवा बरें कर मागणें करनाशिल्ली. जर तर भावार्थ आसलो जाल्यार ती चिंता पाटयत आशिल्ली, हें कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जाता, हें कित्याक म्हज्या जिवितांत आमी पुरो समंत आसा, कित्याक तर अशें म्हज्या जिवितांत जाता म्हणटा आसली. देवाक शिराप घाल मोर म्हण नाशिल्ली.
आतां ही कित्याक म्हळ्यार आमी सांगता म्हळ्यार म्हज्यान तुज्या जिवितांत आमकां बावार्थ आसा गी. बावार्थ आसा जाल्यार म्हज्यान जिवितांत हांवें तुज्या कश्टांच्यो दुखांच्यो घडयो जावंक पुरो आर्थीक मस्त कश्ट सोलवणे वयर सोलवणी, आमच्या वावरांत सोलवणी, ह्या पिडा शिडा मस्त कश्ट येता आसतना आमी देवाक पुरपुरतावंगी देवस्तू ना म्हूण सांगता जाल्यार आमी बावार्थी खंडीत न्ही मोगाचें न्हू. ताजे बदलाक हांव इतलें बरें आसा तरी पूण म्हज्या जिवितांत कश्ट कित्याक येतात, कित्या खातीर म्हाका एकदां पुरो म्हाका भोगूंक मेळटा, कित्याक म्हाका सक्कड येवन इन्सल्ट करतात, कितें जालां खंय हांव सुकोवन पडलां, ह्या आतां देवाची मांडावळ कशी आसा. जर तर तो दुबाव आमकां बगता जाल्यार ह्या विशयान चिंता वाटयता जाल्यार हांव आनी तूं बावार्थी. पूण जर तर आमी सांगात जाल्यार काल अशें बा बेश्टें देव नाका येना बेश्टें बरें आनी बेश्टें हात उपार घाल मागचें मात हालेलुया म्हणचें मात अशें बरें जातालें. इतलें मागणें म्हळें, इतलें आमी नवेनां केलीं, इतलें आमी मागणें केलें, देव खंय आसा बेश्टें. त्या जाल्यार हांव खंडीत मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं भावार्थी म्हणूंक अयोग्य मोगाचें न्हू. आमी भावार्थी नातिल्ले अविश्वासी जावन आसचे व्यक्ती जावन आसा मोगाचें न्हू. आतां दुसरें मॅट जेजूचें आस्वार्थेंत आमी आयकलें. जेजूचे भावांक भावार्थ नातलो, जेजूच्या भावार्थांक भावार्थ नातलो म्हणलें वाचप आमी आतां वाचिल्लें. तर ह्या जुदेवांक तांकांय भावार्थ नातलो, जेजूच्या भावांकय भावार्थ नातलो. एका कुशीन आमी पळयता जेजूचे भाव म्हणटात दुसऱ्या तिसऱ्या आनी चवथ्या वाक्यांत जुदेवाने सोलोवची थंबाचे परब लागीं पावली देखून ताच्या भावाने ताका सांगलें तूं हांगासो भायर सर जुदयाक वच, हे वरवीं तूं करताय तीं कामां तुजे सिसी पळोवन आपूण नावार्थीक जायचे म्हूण सोदता तो मनीस आपलीं कामां गुप्ती लिप्ती करिना. असलीं कामां तूं करताय जाल्यार सगळ्या संवसारान तुका पळय सारकें कर. ते तशें म्हणटात. भावये तुका जर तर तुका निजायकी तूं आसा जाल्यार तूं इतली बरोबर वर्ती कामां करता जाल्यार सगळ्यांक कळी जावच्या बरी पब्लीक तरान सांग. जुदेव काले म्हणटात पळया. जुदेव त्या पयल्या वाक्यांत आमी वाचिल्ल्यान म्हणटात हाचे उपरांत जेजू गलिलियांत भोवंक लागलो. जुदेव ताका जिवीशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयान तो हेणे तेणें भोवंक ताका मोहन नातलें. 19वें वाक्य म्हणटा ताका जिवीशी मारूंक मोयचेन तुमकां नियम शास्त्र दिल्ले न्ही, पूण तुमचे मदें कोणूच तें पाळिना. तुमी म्हाका जिवीशी मारूंक सोदतात कित्याक? जेजू सर तुमी जिवीशी मारूंक सोदतात कित्याक? कित्याक सोदतात? आनी त्या वेळार ते कितें जाप दितात भोव गरजेची ती जाप. ते म्हणटात लोकांक जाप दिली तुका देंवसार लागला, कोण तो तुका जिवीशी मारूंक सोदता? जेजून जाप दिली हांवें एकच असारें केलें आनी तुमी सोमेस तें पळोवन विस्मेत पावतात. मोयजेन तुमकां सुन्नात करचो कायदो घालो. सुन्नात मोयजेतावन आयिल्ली म्हणून न्ही, बगार पुर्वजांतावन आनी साबत दिसी तुमी सुन्नात करतात. मोयजेचो कायदो मोडिनाये देखून साबत दिसा कोण एकल्याक जर सुन्नात करीत तर हांवें एकल्याक साबत दिसा पुर्तो बरो केल्ल्याक म्हजेर तुमी रागार पेटतात कित्याक? जेजू विचारता कित्याक रागार पेटतात? जुवांच्या 5व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर जेजू थंयसर थळ्याक बशिल्ल्या एका व्यक्तीक थंयसर लागीं आसलेल्या व्यक्तीक थळ्या असोसिएशन केल्लें असारें म्हणल्यार हेडिंगार थंयसर तो एकलो पाप बिरमोन वस्तू वर्सान जावन ताका थळ्याक कोणी भितर सरचो नातलो. आनी तसल्या व्यक्तीक जेजू उठ आनी चल म्हणटा, उठ आनी चल म्हणटा. थंय 10व्या वाक्यांत म्हणटा हांगासर तो दीस साबत असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगूंक लागले आज साबत तुवें हांतूळ व्हरोंक तुका आड व्हरला. पळय आज साबत कित्याक? नियम तुवें म्हण नसो, तूं हांतूळ व्हरून येताय नियम म्हूण तुवें म्हण नसो आनी त्या खातीर हो नियम मोडूंक शिकयता की साध्य ना, साध्य ना. ह्या मनशाक आमी पातयेवंक साध्यच ना कित्याक हो नियम मोडन आसा. इशिलां ताजे भाऊ कितें म्हणटात तूं अजापां करताय न्ही, तुवें अजापां करचें व्हडलीं व्हडलीं अजापां सगळ्या मुखार करचें मस्त फेमस जायचें. आतां ह्या भावांकी अनुभवार्थ आसा, भावार्थ ना. ह्या जुदेवांकी भावार्थ ना. तर हांचे मदें कांय म्हणी एक कॉमन फॅक्टर आसा की एक समान चिंताप आसा की ह्या ही गणितां दोन दोन विंगड भावार्थ ना म्हळ्यार तशें कांय जावंक पुरो गी म्हणलें चिंताप आमकां सहज मोगाचें न्हू.
पवित्र पुस्तक म्हणटा आयच्या वचपांत ताका सांगतात भाऊ तुम्ही वसो न्हू खंय म्हणी तो पब्लीक तरान वसो तो अर्जा जाप करता सगळ्यांक गोळोवन दी म्हणून. पूण जेजू कितें म्हणटा जेजू आपूण वसना म्हणटा मागीर तो गुठान वता. पयलें म्हणटा जेजून तांकां सांगलें म्हजो फोव तो वेळ आज येवंक ना तुमकां जाल्यार सक्कडे काळ एकच संवसारान तुमच्यान द्वेश करूंक जायना पूण म्हाका तो द्वेश येता कारण हांव ताज्यो करण्यो खोट्यो म्हणून दाखोवन दिता. परबेक तुमीच वसा हांव परबेक वसना म्हणटा. मागीर इल्ल्या वेळान जेजू तंबेच्या परबेक वता गुठान येता. कितें म्हणटा पळयत पुस्तक पूण ताचे परबेक भाऊ परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो उक्तींनी बगार गुप्ती गेलो. भाऊ कितें सांगतात उक्त्यान वस हात वयर घालून वस सांग हांव इतली पुराव जापा करता. भयंकर फेमस जाताय तूं भयंकर फेमस जाताय भयंकर फेमस जाताय. पूण जेजू म्हणटा तशें जायना हांव वसना म्हणटा ताचे कडेन हे हांव येता म्हळ्यार हे पुरो येत डब्बो बडयता तो आतां येता जेजू आतां येता म्हणटा हो डब्बो बडयना हो म्हणटा आपूण गुप्ती तो भायर सरता. थत्त जेरुजलेमाक गुप्ती तरान जेजू भायर सरता. कित्या खातीर तो गुप्ती भायर सरता पळयत पुस्तकान आमी पळोवंक जाल्यार 5व्या अध्यायांत त्या थळ्यांत कडेन आसरां केल्ल्या त्याच विभागांत आमी पळयता 5व्या अध्यायांत 43 आनी 44 वाक्य म्हणटा म्हज्या बापाच्या नांवी हांव आयलां पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेकांतावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी तरी एकल्याच देवातावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशें सतमंतल्यात आनी आख्खानी ताका संबंध घाले मोगाचे न्हू. जेजू म्हणटा जर तर आपल्याच नांवान येता जाल्यार ताका तुमी सतमंतात. देवाक महिमा दिवची हाडची जाल्यार ताका तुमी सतमनिनात म्हळ्यार अर्थ जर तर स्वाखुशे खातीर आमी वेता आमी ओडपण जिनून वेता ते तुमकां बरें लागतात. देवाच्या महिमे खातीर तूं कांय काम करता जाल्यार त्या वेळार तुमी सतमनिनात. सतमन जेके जाणा देव स्वामी जेजू म्हणटा तुमचे भितर एकामेकांतावन मान सोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी तरी एकल्याच देवातावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. देवाक मान करचे इराद्यान जर तर आमी काले बरीं कामां करता जाल्यार आमी निसायकी भवार्थी मोगाचे आमच्याच खुशे खातीर आमकां मान मेळाचें म्हूण करता जाल्यार तो भवार्थी न्ही भवार्थी जावंक साध्य ना. त्या देखून जेजू कितें करता जेजू गुठान येता गुप्ती येता आनी जेरुजलेमा वचून थंयसर शिकयता तो थंयसर शिकयता आनी बरीं कामां करूंक करता. आतां आमी शिकोवचें कितें आमकां कळी जायची आसली एक विशय कितें म्हळ्यार आमी देवाच्या माना खातीर हांवें तुवें वावर करूंक आसा. सर्वेस्पराच्या माना खातीर हांवें तूं वावर कर आज जिवन आसा ओंगी या हांवें तुवें जियोवचें आमच्या स्वंत बऱ्या नांवा खातीर गी म्हणलें सवाल. जर तर आमच्या नांवा खातीर आमच्या ओडपणा खातीर आमकां बऱ्या लोकांनी म्हणाचें म्हज्या फ्रेंडान म्हजे विशयन बरें उलयचें म्हज्या बॉयफ्रेंडान म्हज्या गर्लफ्रेंडान म्हज्या विशयन बरें उलयचें म्हज्या घरच्यांनी म्हज्या शेजाऱ्यांनी म्हज्या विशयन बरें उलयचें पळयत पुस्तक म्हणटा भावार्थी तूं जायचें जाल्यार गुप्ती तरान सर्वेस्पराच्या देवाक महिमा हाडच्या खातीर तुवें वावर करी जाय आनी थंय ताका मनवता. ह्या जुदेवांक कितें समस्या जालें म्हळ्यार जुदेवांनी चिंतलें ही नियमां पाळल्यार मात्र आमकां बरें म्हणटात. सगळ्या मुखार तांणी घट्ट मागणें म्हणचें आसलें. जुदेवांनी चिंतलें कशें नियमां पाळल्यार आमकां बरें म्हणटात. भाऊ कितें चिंतात सगळ्या मुखार जमा केल्यार जेजूक व्हडलो म्हणटात त्या वेळार आमी ताजे भाऊ न्ही आमी इल्लें जय जय म्हण येत हांव जेजूचो भाऊ साहेब म्हणून येत ओटपण चिंतलें तांणी. इसल्यान जुदेव चिंतात नियमां पाळी जेबा नियमां पाळल्यार व्हडलो मनीस जाता. जर तर नियमां पाळिना जाल्यार तें बारीक इन्सल्टचे विशय ती इन्सल्ट कोण नियमां पाळटा त्या मात वर्तो जाता म्हणून खंय तांचे समान चिंताप दोगांयचें ओडपण प्रायड प्रायड तशें जाल्यार समा म्हणून. जेजू कितें म्हणटा पळयत पुस्तक कितें म्हणटा खुरपे वरवीं खुरपा वयर खुरपा सोम्या जेजू क्रिस्तांवान आमकां येवची थंय जावन आसा आमचो भावार्थ जावन आसा जंय सांज आमच्या पयल्या अध्यायान 16 वाक्य म्हणटा ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक खुरपे वयर खुरपा लाभल्या.
ही कुर्पे वयर कुर्पा जुदेव आयकोंक रेडी नात, जुदेव ते आयकोंक रेडी नात. जुदेवानी म्हणजे कितें नियम आसा पळय त्या पाळिल्ल्या वरवीं मात्र आमकां एक बरें नांव. कुर्पेचे ते पुरा जावचेचे विशय न्ही, थंय पुरा जावचेचे विशय न्ही. आनी त्या खातीर हे जुदेवी जेजूक खांटाळटात आनी म्हणटा ताका लागाड काडूंक ते प्रयत्न करतात, ताका लागाड काडूंक प्रयत्न करतात. दोगांयचे समस्या कालें एकच प्राईड. मुजें शिकप, हांव पळय PhD शिकलां, हांव इतलें शिकलां, हांव तितलें शिकलां, म्हजे कडेन इतले पयशे आसात, म्हजे कडेन इतलो प्रभाव आसा, हांव ओलो एक व्यक्ती. आनी असलें चिंता म्हजे कडेन तुजे कडेन हांव 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 म्हणलें चिंता बसयल्यार भावार्थी हांवें तुवें कशें जावचें म्हाकाचें न्हू. भावार्थी हांवें तुवें कशें जावचें. त्या वेळा हांव म्हणलें चिंता बसता त्या वेळा सर्वेस्पराचें आमकां महिमा पळोवंक जायना. देखून पळयत पुस्तक म्हणटा कितें उणें आसा पळय त्या खातीर तांकां देवान विंचें. देवान विंचता आसतना शास्त्री फारीजेव तांकां जाय तितले पटा बायबल येतालो, तांकां विंचूं ना. ताणें दिसलें कोणाक मोगरांगी टॅक्स तिरवो कलेक्ट करच्या तेल्यांक एक सामान्य व्यक्तीक विंचून तांकां ताणें वोट केलें. हांगासर आमी पळयता कितें वडपण आमचें तें आसा जाल्यार ताजी भावार्थ आमकां निसायकी ना, आमकां ताजी महिमा पळोवंक साध्य ना. जर तर आमचे कडेन कांय ना, म्हजे कडेन कांय जायना म्हणटा त्या दाळा मात वस्तू आमी आस्पत्रेक येता पळयता कितले पुरो इंजेक्शन थोपूंक साध्य आसा ती पुरा थोपून जातात, कितले पुरो गुळयो खंयच्यो पुरा खावन जातात. खंयचेंय जायना म्हटल्यार डॉक्टर म्हणटा तुमी देवा कडेन मागाचे, म्हजे करना कांय करूंक जायना म्हणटात. आनी त्या दाडा सगळ्यांनी नवें ना, सगळ्यांनी मागणें एकच गुटीन सुरू जाता. भावार्थ त्या देळा मनशाक सरता आनी त्या देळा गुण जाल्ल्या वेळार मात्र वयने म्हणटा. आमचो संवसाराचे चिंतपा न्ही जाता तितले आमी प्रयत्न करता मोगाचे न्हू. हाचे वरवीं आमी भावार्थ आसा म्हणून सांगूंक साध्य की आमकां खंयचें करचें आमी पुरा करूंक जाय. सोमातरी आमी एक उडास दवरूंक जाय, जें कितें आमी करता तें देवाच्या महिमे खातीर करता. आमी एक जर तर एक गुळी खाता जाल्यार देवा तुवें ही गुळी आमकां ह्या मनशाक जाणवाय दिल्ली, ही गुळी रचूंक तुज्या महिमेन ही गुळी म्हाका आज फावो जाल्या ती हांव सवतां, ताज्या मुखान म्हाका बरेंपण कर म्हळ्यार थंयसर देवाची महिमा आमी वळखात. ताजे बदलाक हे बारी व्हडल्या डॉक्टरान दिल्या त्या खातीर हांव गुळी सवता म्हळ्यार थंय देवाची महिमा प्रगट जायना. ह्या देवाचेर आमकां विश्वास न्ही. आमी खंयच्याचेर विश्वास? व्हडल्या डॉक्टराचेर विश्वास. जर तर तेंचो गुळी काण घेता, तेच इंजेक्शन काण येता आनी म्हणटा देवा तुज्या जाणवायेन बरोवन तुवें त्या वैद्याक डॉक्टराक ती जाणवाय दिली, ही आले फाले पुरा मेळोवन ताणें आदूं जावन एक गुळी केल्या, म्हाका एक मुलाम दिला, ते तुज्या महिमेन जाला. हांव तुज्या महिमा हांव वळखून घेता म्हणून सांगान जाल्यार ताका चड ताका व्यत्यास आसा. देवाचे प्रेजन्स आमी परचे दिसा नियाळ करता आसतना ह्या विशयान मुस्तमी ह्या विशयान नियाळ केला. त्या देखून जें कितें मोगाचें न्हू भावार्थी म्हणून आमी सांगता निसायकी मुस्तबुटी आमच्या प्रायडाद्वारे, आमच्या अहंकाराद्वारे, आमच्या स्वाभिमानाद्वारे आमी निसायकी भावार्थी जावना. निसायकी आमी अनभावार्थी अविश्वासी जावन जियेता जाल्यार तशें कारणा खातीर अब्राम आमी गोडलो भावार्थी कित्याक म्हणटा? ताणें अनिश्चित जाग्याक तो गेल्ल्या वरवीं. कित्याक म्हळ्यार खंयच ताका दिसना, अनिश्चित जाग्याक म्हजे कडेन खंय ना म्हणून गेलो. जेजू क्रिस्त कुसारून काडलो, जेजू कुसारून काडलो, ताजेर थिंपी उडयली, ताका जरबातांनी मारलें, पुरा केलें. कित्याक? जेजू निजायको तो देव तरी तो चिंते लागलो देवा बापाची खुशी करूंक न्ही, म्हजे कडेन खंय ना म्हणा लागलो, म्हजे कडेन खंय ना. आनी त्या दाळा ताणें पुरो कश्ट सोंसले देखून ताका सर्वेस्परा देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो आनी तो जिवन जावन बापाच्या उजव्याक आसा मोगाचें नांव. त्या दाळा हांव आनी तूं चिंता आमी खंय ना म्हूण चिंता त्या दाळा आमी सायकी भावार्थी. त्या दाळा आमचे कडेन कांय आसा म्हूण आमी चिंता त्या दाळा भावार्थी जावंक साध्य ना. त्या देखून आयचे दिसता मोगाचें न्हू आमची चिंता आमकां बदलूंक जाय. आमी चिंतूंक जाय आमचे थंय खंयच ना हरएकी देवा थंय म्हणून. सामतेवाच्या 13व्या अध्यायांत 15 वाक्य 58 वाक्यांत आमी अशें आमी पळयता मोगाचें न्हू. नजरेतांत जेजूक निराकारणी मेळटा. जेजू म्हणटा, पळयत पुस्तक म्हणटा तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड आसऱ्यां केली ना. कित्याक करूं नात? भावार्थ ना देखून अनभावार्थी, भावार्थ आसना विश्वास आसना देखून करूं नात. आतां कित्याक खातीर तशें जालें म्हूण आमी विश्लेशण केलें जाल्यार
जेजू ल्हान तावन ओडलो जाल्लो तांच्या मदेंत ल्हान तावन ओड जाल्लो ते म्हणा लागले हें कालें सायबा चिल्लार आमची ओडतो तसलो आनी कालें ओडलें करचें त्या व्यक्तीचेर गौरव तांकां नातुल्लो कित्याक आयकनातलें गौरव तांकां नातुल्लो त्या व्यक्ती देशाचें देवपण नातलें आज थोडे फावटी हांगासर सांगचें आसा कोणी धर्मीक व्यक्ती विशीं थोड्यांनी कमेंट करचें आसा ताणें कालें सायब आमकां सांगचें तो अशें तो तशें म्हणून तो कोलोय जावं दी कितेंय जावं दी तो वा ती कितेंय जावं दी पूण ताजे भितर अशी दैवीक सकत जर तर आमकां कांय सांगता जाल्यार तें आमी करूंक जाय देखून जेजून शास्त्री फरिजेवांक सांगता आसतना ते पुरो म्हणाले जेजून म्हळें शास्त्री फरिजेव कितें करता तें करिनाकात पूण ते कितें सांगतात तें मात्र आयका कितें सांगतात तें आयका कित्याक म्हळ्यार आमी मुस्तुपुटी आमी एका मनशाक भार एक ल्हानशें चिंतपान पळयता त्या देखून त्या मनशाक सांगचे आमी पातयेवंक वचपात येना आनी हांगासर जालें जाल्यार तितलेंच ह्या घडयेंत तांणी सांगलें कितें खंय ताका ही जाणवाय आनी आसारें करची पदवी इतलें आसारें करता वय पळय ते ओपपातात त्या सामात्याच्या 13व्या अध्यायांत ते ओपपातात तेंचो नजरेचो लोक ओपपाता आनी म्हणटा ह्यो ओपारी सांगतस जेजू थंयसर भायर सरून गेलो आनी आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकोन विस्मीत जाल्लो लोक म्हणालो ताणी विस्मीत जाल्यां तसगी भयंकर जाणवाय आसा म्हण तांकां कळ्ळें गी कितें म्हणालो खंय हांव ताका ही जाणवाय आनी आसरें करची पदवी ओ सुतर असो पूत न्ही मोरी म्हणटा ती ताजे आवय न्ही आनी जाकोब जुजे सिमावान जूत ताजे भाऊ न्ही हाचे भयणी सकट आमचे मदत आसात न्ही तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका ताणी नाकारलो कित्याक नाकारलो आमचे मदें आसो म्हणून आज आमच्या समाजींत मस्त जाणांक आमी नाकारता मोगाचें न्हू देवाचें उतार दिल्यार बरें उतार सांगल्यार त्या व्यक्तीक आमी नाकारता कित्याक म्हळ्यार तो कालें तो आमच्या मुखार आसलो न्हय व्यक्ती म्हणून पयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू कोणी तो जावं दी कोणी ती जावं दी जर तर सर्वेस्परा देवाच्या उतरान जर तर ताच्या कृपेन जें कितें बरें करता जाल्यार जर तर आमी कांय करना जाल्यार आमी ताका त्या उतरांक सत्मान आमी जियेना जाल्यार आमची जिणी कैंगी पाडटाक पडटा जेजूक थंयसर घडलें ताणें जायतली ताजेर लोकांन वावरता दवरून कित्याक म्हळ्यार ताका सासार जालो लोकांक आमचे मदें आसचो म्हणून आमकां क्रिस्तांव मुस्तपडी आमी जल्मात जावन आमी क्रिस्तांव तेंत अक्रिस्तांव भाव पळया म्हजे लागीं थोडे अक्रिस्तांव भाव आसात तांणी क्रिस्तांव धर्म स्विकार केल्या उपरांत तांची जिणेची शैलीच बदल्ल्या तांचें चिंताप सतत उलोवचें फटी कितें केल्यार उलयनात आनी धैर्यान ताणें सुवार्ता प्रगट करची आनी ताणें मागचें विशेश रितीचें आमकां खालें जालां म्हळ्यार ल्हानताव न्ही जेजू जेजू केदाळे सायब तेंत सांगलें न्ही शर्मा केदाळेच आसता तें काल विशेश म्हणून तेंत अक्रिस्तांवाक ते व्हडले विशय कोण जर तर तो बावार सत्वान जाल्यार तो जीव दिवन सुवार्ता प्रगट करता हांगासर जाल्यार पळय जायतले क्रिस्तांव अक्रिस्तांव सगळ्या भारत देशांत क्रिस्तांव जाल्या उपरांत जायते सुवार्ता प्रगट करतात भावार्थ तांचो व्हरतो आमी क्रिस्तांव जाल्यांक आमकां मुस्तपुटी ताजें म्हत्व सुना आमी पळयता मोगाचें न्हू थिंवसर लागल्या भुरग्याक बरो करता आसतनाय हेंच आमी पळयता सामार्काच्या 9व्या अध्यायात 23-24 वाक्यांत जेजू म्हणटा थंयसर आयिल्लो तो ताजो बापूय म्हणटा तुजे वरी कांय पण साध्य जाल्यार आमचे दयाक दवर बरें जायचें तुज्यान साध्य जाल्यार मात्र आमचे कडेन बरें कर जेजू ताका म्हणटा साध्य जाल्यार सतमंतलाक सर संगती साध्य तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुखां गळोवन व्हडल्यान म्हणालो सतमंतान धनिया म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुस म्हाका आदार दी अविश्वास म्हजो पयस करूंक तुस आदार दी आज आमी मागचें तशेंच त्या भुरग्याच्या बापाय बरें देवा जाल्यार एक म्हाका एक करण्याचें केशें म्हणून जाता की नांगी म्हणलें दुबाव जेजू म्हणटा जर तर तुका विश्वास जाल्यार हर एक आमकां करूंक साध्य आसा आमी क्रिस्तांव मोगाचें न्हू मुस्तपुटी आमच्या जिवितांत मुस्तपुटी आमी फाटीं पडल्या आनी आमी भावार्थ विणे जिवंक लागल्या मोगाचें न्हू सामार्काच्या 16व्या अध्यायात 14व्या वाक्यांत आमी पळयता जेजू गोट्टू ते सीस पुरा आशिल्ले गे 3 वर्सां जायते जाणें अजापां पळयलें गे जाल्यार ताणें कितें पळयलें ताजे उपरांत मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें पळयलें कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्लें पळयलें जायतलें पळयलें ताजे उपरांत कितें पळयलें जेजू अस्कत मनशां बरीं तांचे पुरा मार केले ताजेर तिंपी उडयतना हें करून वखत रावलो ताका खुर्सार मारताना मेलो चिल्लार जालें तांकां हे बे इतलेंत गे जेजू म्हळ्यार
जेजू जिवन जाल्या उपरांत ताका ते सत मानूंक नात. पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचे न्हू, स्वर्गारोहणाच्या त्या वेळार जेजू सामार्काच्या सुवार्थेन 16व्या अध्यायांत 14 वाक्य म्हणटा, शेवटी ते इकराय जण सीस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाच्या दारुण्या बसत तांकां तो दुर्सालो. इतलीं वर्सां आसून तांकां तो फातर बेविश्वास, विश्वासच ना. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्याक ते पातयले नात. आमी तशेंच करना सांगे मोगाचे न्हू. आमी सांगचे मात्र आमी बावार्थी हांव थें म्हणचे मात गी निजाय की आव्हान तूं अविश्वास गी म्हणलें आमच्या खोश अर्दाक आज आमी सवाल घालीचे मोगाचे न्हू. नाजाल्यार आमकां खंडी ताका आन्सर मेळचें ना. आमकां खंयसर गी फाटी येवंक अवकाश आसा. आमच्या त्या धरुणा येतावन आज फाटी येवंक अवकाश आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा रोमाकारांक बरयल्या 11व्या अध्यायांत 23 वाक्य म्हणटा, आनी सुदेवांक आपलो बेविश्वास ते सांगते जाल्यार आदल्या जाग्याकच फाटी घेतलो, कित्याक तांकां आदल्या जाग्यार परत्यान इशर्त करूंक देवाक सकत आसा. म्हाका आनी तुका परत्या स्थानार हाडूंक देवाक सकत आसा. हांव तूं अविश्वासपणान आसा मोगाचें न्हू. खंयसर गी विश्वासपणान हांवें तुवें जियेलें जाल्यार परत आमी वयर येतले हांव. आनी त्या खातीर जर तर आमकां म्हाका आनी तुका विश्वास ना तर आमच्या जिवितांत मस्तू कश्ट आमकां जशें इस्रायलकार तांकां भावार्थनांतल्या वरवीं 40 वर्सां गुवले तस प्रमाणे आमच्या जिवितांत आनी थोडीं वर्सां आमी कश्टांतच जियेचें पडटलें. खंयसर गी विश्वासपण आमकां मस्तू गरज आसा. त्या देखून इसाया प्रवादीचें उतरां कोट करन पावल हेब्रोकाराक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 11वें वाक्य म्हणटा, तर आमी त्या विशवान भितर सरूंक हर प्रयत्न करुया. आमचे भितर कोणीय इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासपणे पडचें नाका. परत्यान आमी आयकता मोगाचें न्हू. थंयसर पवित्र पुस्तक आमी आयकता धर्म तुज्या कृत्यांत 17व्या अध्यायांत 32वें वाक्य म्हणटा, नेनाडपणाच्या काळार देवान मनशाक रियेती दाखयली ते नीस, पूण आतां सगळ्या सुवातांनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी फाताक रोडून जिणी बदले जाय म्हूण तो फरमायता. आयच्या दिसा हांवें तुवें विश्वास जावंक जाय मोगाचें न्हू. आमी इतलीं वर्सां क्रिस्तांव जावन जाल्यार कित्या खातीर आमी फाटींग पडले हांव. खंयसर गी आमचें तें विश्वास पडना. त्या देखून सांब पावलो हेब्रोकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत म्हणटा 6वें आनी 7वें वाक्य, तशें जाल्यार कोण ह्या विशयाक पावा जाय. देवाची सुवार्ता पयलें आयिल्ली ती आपल्या बेविश्वास वरवीं भितर प्रवेशूंक शकले ना देखून देवान आज म्हणलो अनेक दीस नमियारला. 7 वर्सां नंतर ह्याच दिसा विशयेन दाविदा मुखान उलोवन वयर सांगल्या उतरा प्रमाणे तो म्हणटा, आज तुमी देवाचो ताळो आयकस जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. मोगाच्या भावा भयणी, आमचें काळीज आस्तावन धारून करचें नाका. विश्वास आमी जाया मोगाचें न्हू. आमी दुबावी म्हणजे आमकां म्हाका उलयतना मुस्तान सांगतात म्हाका इल्लो दुबाव इल्लो चड येता म्हणून. दुबाव चड न्ही, विश्वास येतना. त्या खातीर दुबाव चड आसल्यार दुबाव कसलो येता म्हळ्यार कित्याक म्हज्या जिवितांत घडटा खंयसर हांवें परिवर्तन जायचें तो दुबाव. हांवें सांगलें जॉबाच्या जिविताचें उतरां कोट करून हांवें सांगलें तो दुबाव. पूण आमचो दुबाव न्ही, आमकां अविश्वास पूण त्या देखून आमी बदलावण्याची गरज आसा. आमचें काळीज फातरा बरें जायनासतना आज देवाचो ताळो आयकला जाल्यार आमी विश्वासी जाया मोगाचें न्हू. उपरांत हंतार उंचल्या पोंडाक पावोन उण्या बोवाडतावन ओर्तो बोवाडतावन संपूर्ण बोवाडताक आमी पावया. सर्वेस्परा देवा मुखांत्र वर्ती अजापां आमच्या जिवितांत बगया आनी आमच्या जिवितांत बोडलो तो बरोसो हेरांकी आमी सांगया. तांकां ते बिश्ट थोडे वेळ सांगतात ना साहेब म्हाका दुबाव न्ही बावार्थच ना त्या मनशाक बिश्ट न्ही दुबाव म्हणसो. तांकां किंगी आमी सांगा जाय, तांकां परिवर्तन जायचें, हर एकल्याक परिवर्तन जायचें मोगाचें न्हू. आनी आयच्या दिसा एक घडीभर आमी ह्या विशयान मागता आसतना आजच्या मुखल्या ह्या मागण्या वेळार एकच आमी देवा लागीं मागया. सोम्या तुजेर विश्वास हांवें दवरलो ना. ल्हानतावन हांव क्रिस्तांव जावन जल्मलो जाल्ल्यान ताजे उपरांत व्हड जालो जाल्ल्यान क्रिस्ताचेंत आयकून हांवें आजापां आयकलीं त्या सिसां बरीं त्या व्यक्तीं बरीं हांवें अविश्वासी जाल्लो. आज म्हाका विश्वासी कर सोम्या. आयच्या दिसता न्हू विश्वासपणाचे मेटां काडटलो, विश्वासपणी हांव जियेतलो, विश्वास तुजेर जेवर न्हू. आनी एकल्याक विश्वास हांव शिकयतलो, तुजी अजाप हांव देखूंक शकतलो म्हणल्यार त्या दृढ मागणें आमचें जावं दी. आमीन.